Hasyan Soap House, Konkani comedy reality show, co-sponsored by Rohan Corporation, an everlasting relationship of trust and values. Merit Freight Systems, Dubai, Acacia Wood, Nityadar Batteries, Hangyo Ice Creams. अब्बा वो गए मैं लोग आए वो विल बी ये रे Bring the action. कसं दिसता रे गाद्यांदोरला बेलच्या बावरी दिसताय आणि गाले बेस्ट मुळे सुपर हीरो बरी दिसताय होई गे ओय कले सुपर रे हाँ. एक किचड़ में बेटा ना तो आणि वो तंदूर काढून बौलर कहीं जाऊन चटू मिळचे अरे मजा बरी फिट्टा सी जगडले मो फिट होय. ये नहीं रे टीबी पेशंट आवरी दिसता है फिट गे विल पी मोर्यात काढी नाका तुझे आण्या बराब सांगीचे काले काले लास्ट बेंचर बसून पुसकी सोडणू आणि चटवांचा कटपाटी पडत ना आले इथं काले बांग तू जाने बरब सांगायचे काले फेसबुकार फेक अकाउंट ओपन करणं चढवांच्या नावावर तुझ्या फोटो अपलोड केल्या फोटोक कमेंट घालणे क्यूट सुपर हँडसम म्हणून विल्पी आमच्या मध्ये आम्ही जगून बोलणं जो कळले मग एका सावयच्या दोघ भुरग्यांवरी आम्ही किती असला रे वांटून घाणग्याच्या हा, ओके, ओके. आता चिंचा तुका चढू म्हणल्यार मका मका म्हणल्यार तुका ओके ओके गे डन विल्पी केबी ಈ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನಂತ ಹುಡುಗಿ ಬಂತು ನೋಡು ಏ ಬಾಲು ಇದು ರಂಭೆ ಮೇನಕೆಯ ವಂಶದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡು ಈ ಮಾಲು कशे तोंडान तांबडे गुळे फोडले गी कशे वनी जायत गे मका जाय तू तुका ए पिशांबरो लेता काय झाला अरे हांव वचून उलो नेता मागीर तूं उलय कळ्ळें मो विल्पी तुका ओडला हांवें काले म्हणे काळें म्हणलें आम्ही एकच जावय बापाचे दोघ भुरग्या बरी किती असले रे वांटून गाणयाचे म्हळे मग फस्ट हांव वचून येता मागीर तूं वच कळ्ळें मग कितें हॅलो येस या नो 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 नेवर How many times to tell you, Daddy? I don't want Lamborghini. I don't want Range Rover. I want Lamborghini. पुच्छदागिनी पुच्छदागिनी नाही साहेबा. Lamborghini. नाही रे तुका दुसरो बाप पै पुण्या सागी नाही पाप त्या बावड्या लागे सायकलाच्या टायर वाऱ्या घालून पैसे नात लॅम्बोर्गिनी गे लॅम्बोर्गिनी wait. One more thing, Daddy. आज हांव म्हज्या फ्रेंड्स सोडटो भायर पार्टी कोसोन आसा म्हाका अर्जंट 1 लाख रुपीज जाय कळ्ळें मग सायकल एकल्यार 1,500 मात्र मेळचे wait. म्हाका जाय म्हळ्यार जाय कळ्ळें न्ही आय वॉन्ट मीन्स आय वॉन्ट हाऊ मेनी टाइम्स ಎಂಕಲ್ಡ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಏರ್ಲಾ ಮೂಸುನೆ थक तुझ्या काढले मर्याद एरेशन मजेत जाऊन शिक रोज हॅलो वाची नव्हेंतगी Woi, wono innovates. झाला तुला मुस्काराग धन्यवाद. असं युअर नेम प्लीज हा कळलं कळलं युअर फादर नेम प्लीज बारी बरे नाव विल्पी ताने आता त्याच्या बाप्पाचे नाव सांगी नसताना तुका त्याच्या बाप्पाचे नाव कळलं गे कळले काल की नाव ताने ऍक्शन अर्थ कळले नाही रे मका त्याचे बापाचे नाव होय की काल ऍक्शन केलं ताने म्हळ्याने म्हणा रे बंगारप्पा Bangarappa tusa mau. झाला तुला मुस्काराग इशले इशार बंगारप्पा गे ए चेडू अंके दाळे डायरेक्ट तुलेला मात लाईक जाऊन कळलं नाही हांव आत्तो सांगता ए आळेमा तू पण मस्त सोबीत असाय
आम्ही दोघी तुका लाईक करनासा आम्ही एक काम करता आम्ही दोघी तुका प्रपोज करता वय वय तुका कोण लाईक जाता पळय तांकां तू एक्सेप्ट कर जाय ने अंका शिकयता ओके जायत ओके गे विल बी फर्स्ट हांव करता मागीर तूं कर काले प्रपोज सायबा हां ओके अळेम्मा तुका पळयतना तोंडांतल्यान उतरांच भायर येनात काले रे जिबे घागराचे पोट मुनी जाल्यात की इळपी मोती उलय नाका अळेम्मा म्हज्या विशयान सांगचें तर हांव प्युअर वेज ओ प्युअर वेज अरे रे काल ते फास्ट फूड अंत चिंगम साबण आणले बरी साबण आणलोय त्याच्यात गोबी 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 वय वय गोबी दाडा असता ते रे चिवण चिवण उडयतालोय हे विल्पे मर्याद काढे नाका इतकं बरं मूड अळेम्मा तू म्हजें जाल्यार तुका आभरण तावन नेकलेस आनी दिता भांगारा आभरण तुझे बापाय चेंगी भांगारा विल्पी मर्याद काढे नाका म्हणा समजा ना आणि सांगा ना काय अळेम्मा तुझ्या दोळ्यार म्हाका सगळो संसार दिसता ओ सगळो संसार दिसता वय गे वय आले रे ते काळांगणात म्हणे रीत बाबा सागी पळे इल्ले उलोवंक काडले रे विल्पी मर्याद काढे नाका समजा ना आं आनी उलयना उलयनाचो कळ्ळें सुंबे ये अळेम्मा तू तशें उलयता बेजार कर नाका तुजो हांव कालसां जावन मोग करता मा कालसां जावन मोग करता काळीस तेने असते रे कालसां जावन मोग करता मा अळेम्मा तू म्हजें जाल्यार हांव तुका धरणीर दवरिना कित्याक म्हणल्यार मुयो व्हरतात तशें म्हणून हांव तुका वयरी दवरिना कित्याक म्हणल्यार कावळे व्हरतात आनी खंय खायलेर दवरता रे मोठ्या काणी नाका सायबा तशें न्ही म्हज्या कालसार दवरता म्हळें कालसां कळ्ळें नाही रे या कट्टे धरते गुट्टे मास ना तुझेच तर काळी सांगा रावचे बारी बोंगानी आणि ताच्या काळी सांगा काही अंडोरताय रे हे तुम्ही उलयल्लें पुरो मुजे लागीं इल्लें उलयाने उलयत आसा न्ही तुमचे लागीं कितें पुणी विशेष टॅलेंट आसा गे आसा न्ही हांव व्हडलो डान्सर डान्सर हय म्हाका डान्स म्हळ्यार मस्त लायक आयसा एका डान्सांत हांव 100 फावटी कांड घालता बा वस्तूर सायबा सरगी येब्बे तितलेंच गे हांवें एका वर्साक एक फावटी चड्डी चेंज करची वय 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 ती पोर कांगड आस्पत्रेच्यानी येला मार्गान येला पोरतू ते कित्याक मोत सुकोंक मरे जाणू समजो ना आणि काय रे पिशा बरी उलयताय उडयचे ना अळेम्मा म्हाका ताचे बरी भांगार तें ब्रांड दिवंक म्हजेडे तांगाना पूण तूं म्हजें जाल्यार आपळे पयले एक केस स्ट्रेटनिंग करयता विल बी तें कित्याक आनी ते केस काणून हांवें घालें वय म्हणचे रे तितलेंच न्ही आनी ह्या तुज्या दांतांक सरी घालयता विल बी तें कित्याक आनी ते दांत काणून हांवें घालें नारळ गंच अळे बंगा तशें सांगलें म्हणून तूं बेजार करनाका अळे तुका आपळे हांव म्हज्या रक्ता बरी पळयता सो स्वीट ऑफ यू ते कित्याक जाय जाताना डोनेट करीत न्ही कुशालाक म्हणटा कुशाला सांगलें बेजार करनाका जायत तें पुरो सोडया तुजो बापूय कितें काम करता आतां तुवें म्हज्या लागीं जावचें न्ही गे न्ही सायबा हांवें अशेंच विचारलें तुजो बापूय कितें काम करता म्हणून म्हजो बापूय गे वाव बिझनेसमॅन गे बिझनेसमॅन नाही वेल्डर म्हणल्यार ग्लास घालून काम करचें न्ही
जाय जाय तुमकां दोगांयक हांव एक सवाल विचारता तांतून कोण सारकी जाप दिता पळय तो हुशार नर्त चिंता ही मोठली हस्त आसा ताच्या मुखार एक डझन केळी दवरल्यात जाल्यार ती हस्त ती केळी खायना कित्याक डाऊट अस्तीक फूड पॉयझन जाला आसतलें वय व्हडलें तर असतं डायटिंगार आसा डायटिंगार वय 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 ना 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 तुमी सलवल्यात गे हें घाल सोलो ना इल्लें कश मारना आसा सांगू फस्ट जाता म्हळ्यार सलवल्यात म्हूण अर्थ आसूं दी रे सोलवल्या जाऊ सांग कित्याक म्हळ्यार ती केळी प्लास्टिकाची तें सवाल गे हे बे सुलाभ आले लाभ आले वय 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 सुलाभ आले पण ना आता आनी एक सवाल विचार आता करेक्ट सांग ह्या हस्ती लागी आनी एक ओडस्त आसा ताच्या मुखारी एक डझन केळी दवरल्यात जाल्यार ती हस्त ती केळी खायना कित्याक कित्याक म्हळ्यार केळी प्लास्टिकाची केळी ओरिजिनल हस्त प्लास्टिकाची हले मा चिठ्ठी जायते हले गिलपे आणि वेळ पाड करचो नको हांव वचून उलोवन येता या भांगरा वेळ जालो ऐसा ल दिसाचे तुमकां तुमचे तसले आसल्यानंतर आज समाजान स्त्रियां वयर अत्याचार अनाचार दैहिक शोषण जावचें नाही म्हज्या जाग्यारच तुमची आवय या भयण आली जाल्यार शिंच करते आल्यात गे हेन्स फर्स्ट आनी लास्ट आनी हे पावटी कळी म्हणी चेडवांक चिडवून हांवें पळयचे 4 जाणां काडन 4 सोडन चड्डे रावंक आसा हुशार किलपे कोणी बोळो ना मो ना मरे मरी आदुरली तुका पिशे मू पिशा मरे म्हाका जाल्यार मारले पडलो तुवें तें सांगलें न्ही रे जालें म्हणून आमी एकता वयची भुरगीं आहले बरी काल आसल्यार वांटून काण घेचे म्हणून देखून वांटलें विल्पी अरे पेट्टी पेट्टी आमी येवन आसा पेट्टिस्ट पेट्टी हॅलो हा पेट्टिस्ट पेट्टी उलयता कितें मर्डर जाला गी ये मर्डर खंयच्यान जाला पिस्तुलांत गी पिस्तुलांत न्हय गी मागीर खंयच्यान जाला तालवारींत गी तालवारींत न्हय गी आनी खंयच्यान जाला सायबा कितें मर्डर असो जावना गी तूं आतां इसारचें मर्डर खंयच्यान करचें म्हूण हांव कितें बोटगी सायबा उठल्या बसल्या सलाह दिवंक हा हा जायत 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 हा एक काम कर कोबू आसा पळय कोबूंत मार मर्डर कर वय सायबा कोबू वय वय केस कोर्ट म्हणटाना 3-4 वर्सां जातात तितल्यार तुजो कोबू भावन भेंड जाता वय सायबा तुजी केस बुसका जाय 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 दर दर ए पेट्याम मारलो मारलो हंगे रे अरे आपे तो उसली वचो दी तुकाच रे हंगे रे अपेले दट्टो न्हय रे तुमकां लज दिसना रे वॉटराच्या चेडवांक पुरा चिडयता तुमकां तुमची फ्राय रे तुमच्या प्रायर हांव कोणाच्या घरा वचून आयदानां धुतालो कित्याक धाडटो तुमगे रायदाना नातलीं गे आमगे आयदानां आसली मागीर हांव घर कामाक वेतलो रे बरें काम तितलेंच न्हय मागीर सकाळी 5 वरांक उठोन वाठारांत आसल्या सगळ्यांकी वाटाड्या आंबाड्या दितलो आनी त्याच वाठारांत आसल्यांक दनपारां वचून वायाची गुळयो दितलो तें घाल्याक धाडटो तें घालाक म्हणून तुका समजना रे बटाटे आंबाडे केल्या उपरांत वाय जायना रे बिझनेस म्हळ्यार अशें आसचें वय वय इतलें मात्र न्ही 3 वर्सां हांवें टायम्स ऑफ इंडियांत कामी केला धाडटो
कितलें बरें काम सोड न्हू या लाटबूट रावडीजमा कित्याक जॉईन जाले ते रावडीजम जाल्यार जायत तें काम न्ही कित्याक धाट्टू कोणाक जाय रे सकाळी 3:30 वरांक उठोन घरा घरा पेपर घालचे आता पेपर घालचेंगे तुम्ही म्हाका पेपर घालचे म्हणून काय तामाशे करचे नाका कळले मग हांगा रे कळलो जीव रे वो चालपाट जीव कोणून त्या धाटा मोठा चेडवाक तू प्रपोज करूंक बैसरलाय वय 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 वो लज दिसाने तू नाचलो रे सांगाता तो याल्लो नाही रे विल्पी त्या बारीक जीवाक आनी त्या धाटा मोठ्या जीवाक सांगाता रावल्यार कशें दिसता रे कशें दिसता एक व्हडल्या तोंदरा भितर धाकटी मुटली धरल्या बरी दिसाना तितल्यांच नाही व्हडल्या गणपतीच्या लागीं धाकट्या उंदराक बसयल्या बरी दिसाना की तितलें नाही बेट्या व्हडल्या वाडारू काय वयर आवळे चानी जावले बरी जायत अरे रे हांगे आसून दी तो तामाशे करता अळे तू इल्ले मोठो जायचे रे काले रे बगुल्लो जीव काणून म्हाका आतां बेजार दिसता म्हज्या बरी धाटो मोठो जायचे ताका तितके पळय रे कितलो मोठो आसा ताचो तोंड धरून तूं मुखार आसा काले म्हणजे धाट्टू कितलें पोटाक केला रे पोटाक तोसाना तोंडात जावन केल्लें तोंडात जावन भायर येता कितें 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 म्हळी तोंडात जावन केल्लें तोंडात जावन भायर येता तू एक काम कर आज तावन फाटल्यान तावन खा फाल्यां तावन फाटल्यान तावन नुस्तें भायर येता ये व्हेरी गुड आयडिया मस्त थँक्स धाट्टू मस्त म्हाका बाजाव गेले तूं आत्ता आयलो विल्पी वो आजी नॉर्मल डिलिव्हरी नाही गी म्हणून पिशे आमरी जावलो वय साहेबा विल्पी हांगे काले रे विल्पी म्हाका आतां बेजार दिसता तो जाल्यार बच्चाली म्हणून जालें तुका जाल्यार रिमांड्यार किडनी नाका रे वाटेरेच्या चेडवांक पुरो अशें तामाशे करचे गी आमी समाजांत आसलेल्या स्त्रियांक दाळे मोर्याद दिजे जर तर आमी समाजांत आसलेल्या स्त्रियांक मोर्याद दिना तर दादल्या मनशाक अर्थ आसना त्या बेश्टें बेस्ट कालाक रे बेस्ट काल भी घाल्यार पावना सावी जायचे विल्पे वो आत्ता भायर येताना सारको आसलो भितर येताना कितें जालें रे कंगी काळांक आनी ते वारे मिनी जायना गी धाट्टू तिवा ओडो लावन येताना काले म्हळी काले मुळे फाटल्यान जावन केल्यार फाटल्यान जावन येता म्हळी ने ओय देखून हांव आतां देखून तूं आतां स्विंगाम साबण आसा आयच्या एपिसोडचे पयले परफॉर्मन्स तुमचे बुवा फॉर बायक कॉमेडी एक्सप्रेस कितें म्हणटात तुमी प्रेक्षकांनो आनी आमचे वरयणार आतुरान राखून आसात तांचे कमेंट्स तांचे अभिप्राय विचारच्याक पूण ताच्या फुडें तुमची वळख करून दिवंक आमी आशेता देखून तुमची नांवां सांगची आनी तुमी कितें करतात आमच्या विक्षकांक तुमी तिलसोवचें म्हजें नांव निश्मा डिसोजा हांव एकावंटंट जावन काम करन आसा म्हजें नांव संदीप टेल्लीस पानेर भुरगे चिता म्हजें नांव विल्फी मस्करनेस आंजल व्हरता म्हजें नांव शॉन रॉड्रिगस कुशे करता आनी आतां वरयणारांचे कमेंट्स पयले लेस्ली तुमचें जावन कॉमेडी एक्सप्रेस कोड्डेल तुमचें टीम वर्क सांगता घालून पळोवचें जाल्यार एक्टिंगांत हेळिल्लें या तुमचें हेळून आसात म्हणलें झळकता तुमी विंचरलो प्लॉट तुमची कॉमेडी कॉन्सेप्ट तुमच्या एक्शन कॉमेडीन दोन आसात एक उतरांची कॉमेडी आनी एक एक्शन कॉमेडी एक्शन कॉमेडी टायमींग इफेक्ट्स हें सगळें एक मॅट वयर आसा म्हूण सांगूंक हांव संतोश पावतां येदोळच्या एपिसोडान हाच्या उपरांत आनीक स्कोप आसा कन्क्लुडींग जावं पुरो तो जोक परत हांवें सांगचें जाल्यार जोक्स आतांच्या ह्या मॉडर्न संवसारांत करूंक कश्ट कित्याक म्हळ्यार सदांच जोक्स आयकून एक ना एक कडेन मेळटात हितून माळटात की म्हळ्यार खंयच्याय काळाचे जोक्स आज वॉट्सॅपाचेर येता आसतना आमकां परतून हांस्या म्हूण बगता तरी ते जोक्स आयकल्ले आसतात तशेंच चोईंगमाचो जोक तो मस्तू वर्सां आदीं कार्यावेळार हांवें सांगुल्लो म्हाका उडास आसा तो सांगुल्लो उडास आसा म्हाका पूण आज तो सादर करता आसतना हांसोंक जालें तें तुमच्या सादरपणाची तांक त्या देखून तुमच्या सौगांचे म्हणजे चलयेनी ब्युटी क्विना बरें दिसतालें तूं आनी लायन मारूंक फिट्ट आसलीं म्हणजे हांकां दोगांयकी त्या देखून तुजें नटन
आनी आमचो शिपाईगिरी फेड्डीचें एक्टींग विल्फी आनी किल्पी न्हय विल्फी आनी किल्पीचें एक्टींग चारय जाणांचें एक्टींग सोबीत जालां मुखल्या दिसांनी मुखल्या कार्यांनी मुखल्या प्रसंगांनी तुमचें नटनाची तालंत फोकाणांची ती एक मिसळावणी भरसून आनी प्रभावीत जावन उंचायेक सोडून परजोळून दी परमळून दी अशें आशेता. देव बरें करूं. लेस्ली तुमच्या त्या कमेंट्साक तुमच्या अभिप्रायाक कितें म्हणटात चिंतात तुमी सेमीफायनलची लायन क्लियर आसा की तुमकां तुमच्या परफॉर्मन्सान आसा म्हूण चिंता आसा म्हूण चिंतात पूण आनीक एक क्लियर करच्याक आमचो वरयणार CGS ताकोडे. विल्फी शॉन निश्मा आनी संदीप तुमचे कॉमेडी सर एक्सप्रेस सादारण मंगळूर कासरगोड एक्सप्रेस बसा पर्यंत धांवलें नॉन स्टॉप बस. हास्य प्रसंगाचो विशय तुमचो बरो आसुल्लो. निश्माची स्टायल सादारण करिना कपुराक लजे घालता दितली. चौगांयचें नटन भोव अपुरबायेचें आमच्या लेस्लीन विश्लेशण केल्ले प्रमाणे प्रसंग मदें मदें बरे बरे पंचेस आशिल्ले. भोव अपुरबायेन तुमी हें सादरपण दाखयलां. बेकारी भोवच्या भोवन चलयांक या स्त्रियांक मस्कऱ्यो करच्या चल्यांक एक सत्राय दिल्या. स्त्रियांक आनी चलयांक समाजांत आमच्या समुदायांत तांकां मेळचो मान आनी मर्याद दी जाय म्हणलो एक संदेश आठोवपाना सांगासर देखून तुमकां तेगांयकी सगळ्यांक तुमी भोव बरीं कलाकारां तातूंतल्यान तातूंत हास्य कलाकारां तुमकां बरें भविश्य आसा बरो फुडार आसा आमच्या मंचेर. सर जैत मागता बरें मागता तुमचें बरें जावं कोंकणी रंगमंचीचें बरें जावं देव बरें करूं. आतां जाल्यार एक रेत न्ही दोगां वरायणार हांव न्हू बरें कमेंट्स तुमकां मेळ्ळे आनी आमचे सैरे वरायणार आसात जेरी रस्किना तुमचे अभिप्राय. कॉमेडी एक्सप्रेस निजायके तुमचे प्रदर्शन बारीच अपुरबायाचें जावन आसलें. प्रत्येक तरान हर एक घडी वेदितावन दोळे काडूंक सोडिनातली आनी त्या तेकीत एक्शन कॉमेडी एक्शन सक्कड आनी तशेंच त्या ताकीत संगीत नटन सक्कड आनी दिग्दर्शन केल्ली रीत हे भारीच अपुरबायेन जाला आनी त्या खातीर तुमकां शाबासकी पटयता. आनी हांवें पळयल्ल्या पैकी तुमच्या पंगडान भयंकर नटन केलां. सगळ्यांचें नटन बरें आसलें. तुमकां शाबासकी. आमचे तेगी वरण आतां न्हू बरेंच कमेंट्स तुमकां मेळ्ळा. सेमीफायनलाची लायन क्लियर जाल्या आमी चिंता. आतां जाल्यार आनी बरें कमॉन तुमी एवढो शॉन आनी आमची विल्फी कशें करतले एवढो पळय बरें एल्पें काडले वळ्या या वा डिंका चिका. सो आयच्या एपिसोडान कॉमेडी एक्सप्रेस पंगडाच्यांनी बुआपूर बायान आमकां सगळ्यांक पोटभर हांसयलां. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें. Season 2